खंयच्यान आयले हे गोंयचो साहेब, कित्याक आयले? प्रिन्सीस झेबियराची कूड हाडून बॉ जिजस बाजिलिकांत दवरली. 18व्या शेंकड्यांत म्हणजे शिवाजी महाराजांचें मरण जातकच जेन्ना संभाजी राजा सिंहासनाचेर आयलो, ताचे उपरांत संभाजी राजान पुर्तुगेजांक धांवडावपाचें ठरयलें आनी गोंयचेर घुरी घालपाची तयारी केली आनी मोठें सैन्य घेवन येवन गोंय शाराक रेवाडो घालो. पुर्तुगेज कुळकुळे, कारण तांचे कडेन येदें मोठें सैन्य नाशिल्लें. तांणी पळयलें झूज जालें जाल्यार आमी तिगचे नात, आमच्यांनी संभाजी राजाक तोंड दिवंक जावचें ना. व्हायसरॉयान आपलो राजदंड हाडलो आनी बॉ जिजस बाजिलिकांत ज्या जाग्यार फ्रांसीस झेवियराची कूड दवरिल्ली तिजे म्हऱ्यांत तो दवरलो आनी मागणें केलें की सायबा, आमचेर हें मोठें संकश्ट आयलां, ह्या संकश्टांतल्यान तूं आमकां वाटाय. म्हणजे हाजो अर्थ असो की पुर्तुगेज व्हायसरॉयाक किंवा सैन्याक इल्लेय कापास्ताद नाशिल्ली संभाजीच्या आड उबो रावपाक, म्हणून निमाणे कडेन ते हांगा वाटाय म्हणून मागणें करपाक आयले. आतां कोंकणी भाशेंत एक बरी म्हणणी आसा, बॉल फुलाक गांठ पडली म्हणून. म्हणजे हेवटेन ही मागणी जाली आनी तेवटेन मोगलांनी संभाजी राजाच्या एका ठाण्याचेर गुरी घालपाचें ठरयलें. तें कळ्ळें बरोबर संभाजी राजाक ताजें म्हत्व चड आशिल्लें. सगळें सैन्य हांगाचें उठोवन संभाजी राजा थंय मोगलांच्या आड झुजपाक गेलो. म्हणटकच हें संकश्ट टळ्ळें. आतां बॉल फुलाक गांठ म्हणटा ती अशी, पूण भावार्थी लोकांनी मानलें की हो चमत्कार कसो घडलो? हो चमत्कार फ्रांसीस झेवियरान केलो आनी म्हणून ताका गोंयचो सायब म्हणूंक लागले. ही भावार्थी मनाची श्रद्धा हाका अंधश्रद्धाय म्हणूं येता, कारण हो चमत्कार न्हय, हो फकत एक योगायोग. हेवटेन ही मागणी जाली आनी तेवटेन मोगलांनी घुरी घाली. मोगलांनी जर घुरी घालूंक नाशिल्ली जाल्यार संभाजी राजान हांगा घुरी घाल्लीच. म्हणजे ह्या योगायोगाचो अर्थ चमत्कार असो लायलो. त्या चमत्काराचें श्रेय फ्रांसीस झेवियराक दिलें आनी भावार्थी लोकांनी गोंयचो सायब ताका म्हळो आनी तें चलत आयलां, लोकां मदीं चलत आयलां. ती पदवी सरकारान दिवंक ना, ती पदवी इगर्जेन दिवंक ना, ती पदवी खंयच्याच विद्यापिठान दिवंक ना. ती उतरां ताका लायल्यांत ती लोकांच्या भावार्थी मनान. आनी हें भावार्थी मन दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदीं आसा.